रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे पोगो बिल तयार आसा आणि मुखावयल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे बिल मांडटले अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सानंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान सांगला। गोंयकारांचे हित जाणून ते राखपा खातीर खासदार श्रीपाद नायकान तशेंच गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी ह्या बिलाक तेंको दिवचो अशी मागणी बोरकारान केल्या। दोनूय खासदारांनी हे प्रश्न संसदेत मांडचे तशेंच हे प्रश्न सुटनात जाल्यार हे विशीं प्रधानमंत्र्याक बरोवन कळोवचे आणि गोंयच्या तरणाट्यांचेर जावपी अन्याय थांबोवचे अशें तो म्हणटा। पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल ऑलरेडी आमचे ड्राफ्ट केल्ले आसा आणि येता त्या 30 तारखेक आमी ते घालतले आणि फर्स्ट जेन्ना सेशन जातले ते फ्रायडे सेशनाक ते प्रोड्यूस जातले। सो तेन्ना मागीर डिस्कशनाक येतले, तेन्ना मागीर पळोवया हे बाकीचे जितले आमदार आसा जे म्हणटा गोंयकार आतां बीजेपीचो स्वता एमपी म्हणटा की गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय, गोंयकारांक कामां मेळपाक जाय म्हणून तेकाय मागता की तुवेंनूय सांगचें तुज्या आमदारांक की ह्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे बिल आसा, जे गोंयकारांचो हक मागपाक लागून बिल आसा, त्या बिलाक तुमी सपोर्ट करचो, जे करून गोंयकारांक न्याय मेळटलो आनी कामां मेळटली। आमी सगळ्यांक अप्रोच करता, आमी सगळ्यांक सांगता की बाबा हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जेन्ना आमी हे बिल घालतले तेन्ना 40 आमदारांक ते बिल पावतले। हे व्हडलो जो दुर्दैव आसा तो तेंचोच सरकाराचो आयज मिनिस्टर आसा, सेंट्रल मिनिस्टर आसा आनी तोच आयज स्टेटमेंट करता आनी तो तुमच्याच सरकाराचो मिनिस्टर आसून बसून हे जायना। हे खरें म्हटल्यार जितले आमदार आसा बीजेपीचे तेंकाय लज आसा, ती लजेची गोश्ट आसा, हेंच्यांनी चिंतपाक जाय बाबा गोंयकारांक प्रत्येक जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून गोंयकार आसा आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गोंयकारांचेर अत्याचार आसा हो हे तुमीय चिंतपाक जाय। आनी फुडल्या काळान समज अशें चालूच उरलें ना, फुडल्या काळान गोंयकारांनी कितें दाखोवपाक जाय ते फुडल्या काळान तुमकां दाखोवन दितले।